हे दोन्ही गांव आसात ते एक म्हणजे बूथ नंबर 43 साळजेणी म्हणटा तो नेत्रावळी पंचायतीचो लास्ट कर्नाटका बॉर्डरीचेर कनेक्टिंग गांव आसा. इतके रिमोट आसा, हिल टॉपाचेर आसा आनी 100% आदिवासी. हांव सादारण थंय वचून मॉनिटर केलो, सकाळी फुडें गेलो, सगळ्या लोकांक हाडले. खूब पयस पयस आशिल्ले लोक, खंय कांय स्टुडंट आशिल्ले जे कर्नाटकान शिकताले किंवा बाकीचे काम धंद्या खातीर म्हापसा जावं बाकीच्या सगळ्या बेळगांव आशिल्ले. हांकां सगळ्यांक पयलीं हे टार्गेट करून आमी हाडले. थंय मानगाळ हो गांव, तसोच एक हिल टॉप नेक्स्ट टू. बोथ दीज विलेजीस आर ऑफ नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आसात. एक म्हणजे स्वताची पंचायतीचो गांव हो कावरेपिल्ला पंचायत आनी एकूण म्हाका दिसता की दोन्ही आदिवासी प्राबल्य म्हणजे टोटल 100% आदिवासी आशिल्ले हे गांव आसात. जरी ते हिल टॉप आसा थंय कांय साधन सुविधा म्हणजे तशें कांयच ना आनी नोकरी वेवसाया खातीर सगळे लोक आसात ते भायर आउटस्कर्ट्स आसता, कारण गांवांत वचपाक रस्त्याचे प्रॉब्लम्स आसा. अशा परिस्थिती भितर आदिवासी म्हणजे आमचे ST भावांनी भयणींनी आमचेर खूब विश्वास दवरलो आसा. भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास असो की आमी ज्या वेळार हांव आमदार जालो तेन्ना खंय तरी तांकां लायट उदक पाणी हे मेळ्ळें, ह्यो वेवस्था जाल्यो. मानगाळ गांवांत भितर आमच्यो सरकाराच्यो योजना अटल आसरा आसतले, गृह आधार आसतले, DSS आसतले, लाडली लक्ष्मी 100% पावल्यात. सो ताचे एक रिस्पॉन्स म्हणून त्या लोकांनी एकठांय केलें की भारतीय जनता पार्टी आमचे सगळे केअर घेता. साळजेणी गांव हो एक हार्ट ऑफ नेत्रावळी पंचायत म्हणजे वायल्ड लायफ सँच्युरी. तातूंत भितर रस्तो वचपाक मेळनाशिल्ले, फॉरेस्टाचे प्रॉब्लम आशिल्ले. आमचे सरकार किंवा हांवें पर्सनली इंटरवेन्शनान थंय रस्ते पावयले. तो तुडो म्हूण आसतलो, वेल्ले आसतलो, साळजेणी आसतलो, ह्या भागांनी अशें केल्लें आसा. म्हणून लोक थंयचे अशे स्थानीक रावले तरीकय उद्योग वेवसाया खातीर भायर विखुरलेले आसात. म्हणजे आमचे खूब कर्नाटकांनी बेळगांव सारके हातूंत भितर आसा कोण शिकपाक गेल्या, अशें न्ही की ते एकठांय आशिल्ले म्हणून जालें. तिसरो म्हणजे 3 बूथ टार्गेट केल्ले. एक कल्ला काजूगट्टो जो गांवांत भितर पयर सरकारान सादारण ते एक वटच्यान 7.5-8 कोटीचो रस्तो, दुसरे वटच्यान 4.5 कोटीचो, अशे 2 हिल टॉप गांव मेळून एक बूथ जाल्लो. त्या बुथाचेर फक्त आमकां 5 शॉर्ट जाली. 97% तो बूथ जालो. 5 वोट्स शॉर्ट जाली. इतक्या खातीरच की ती 2 लग्न करून गेल्लीं, तांकां वोट दोनी कडेन आशिल्ले. ते जेन्ना आयले तेन्ना वोट करनाका म्हणून सांगलें त्या खातीर. आनी 2 जाण आमचे परदेशांत भितर काम करतात. अशे पद्दतीन तोय बूथ आमच्यांनी 100% म्हणपाक येता, कारण थंय आशिल्ले ते आनी वोट केल्ले. दुसरी गजाल म्हणजे आमी एक काजूर म्हणून गांव आसा, तो आमकां परत एक फावटी त्याच कनेक्टिंग विलेज आसा कावरेपिल्ला, ज्यो म्हणजे हांव उलयता ते म्हणजे कावरेपिल्ला म्हणजे पंचायतीचे हे बूथ आसा पळय न्ही, ताका परत 94% आमकां वोटींग जाल्लें आसा. सो म्हणजे होम पंचायतीन भितर एक सादारण एवरेज 92% आमकां वोटींग केल्लें आसा. सो बरें दिसता की ज्या गांवांत भितर हांव पंच जालो, ज्या गांवांत भितर हांव ZP जालो, ताच्या नंतर आमदार जालो आनी म्हज्या स्वताच्या पंचायतीन खूब मोठो विश्वास म्हजेर दवरलो आनीक हे इतके प्रचंड अशें मतदान. आनी दुसरी गजाल हांव सांगता, आतांच सांगता, हे 2 100% बूथ जाल्ले आसात. ते 100% परत एक फावटी कावंटिंगाच्या दीस 100% BJPक जातले. तर तुम्ही किती कॉन्फिडंट आहात तुमचे कॅन्डिडेट जिखतलो म्हणून? आमी फूल 100% कॉन्फिडंट हांवूच न्ही. आतां काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटय सांगतलो BJP 100% जिखता म्हणून. ज्या गांवांनी आता 100% येयलो तशें तुमी म्हटलें की साधन सुविधा सारक्यो ना, पूण हेच्या फुडें तुमी आतां ते आमी आतां पर्यंत केल्ले आसा. तांकां लायट नाशिल्ली, उदक नाशिल्लें, तांकां रस्ते नाशिल्ले. हांवें तुमकां सांगल्या की स्किम्स आसात त्यो 100% राबयल्ले आसात. साळजेणी जातलो किंवा आतां एम्प्लॉयमेंट म्हणजे तो मेन विशय आसा पळय न्ही, तो आमकां प्रॉब्लम करता त्या गांवच्या लोकांक. सो एम्प्लॉयमेंट सोडली जर जाय जाल्यार सगळे आमी सक्षम आसात. आनी साळजेणीन हांवें रस्तो पयलीं केल्लो, तो आतां मातसो खराब जाल्लो आसा, परत एक फावटी करचो पडटलो. 2013 हांवें साळजेणी गांवांत भितर बिलकूल सायकल व्हरपाचें पसून नाशिल्लें. 9 किलोमिटरांचेर रस्तो नाशिल्लो. आयज त्याय गांवांनी रस्ते हे ते. हांवें आतां पयर एक सादारण 8 आनी 4.5 12-13 कोटीचे रस्ते त्या एक फक्त 184 वोटर्सां खातीर 13 कोटीचे आमी रस्त्याचो टेंडर काडला. 184. आनी आतां तो जागो एक्वायर करपाक आनीक 8 कोटी म्हणजे सादारण 22 कोटीचो खर्च आमी 184 वोटर्सांक करतात, कळ्ळें न्ही. सो सरकार हे आमी ग्रामोदय तत्वाचेर चलता. म्हणजे शेवटचो ग्राम पसून आसा त्या मनशाक खंय तरी शिफ्ट जावन करपाक न्ही. तितकेच पयशे तांकां शिफ्ट करपाक घाल्ले जाल्यार तांचे बंगले येता आशिल्ले. पूण आमकां जाय की तांचे देव दैवत
तांची शेतां भाटां तांचे म्हणजे अफेक्शन हे त्या जमनी कडेन आसा नातें आसा म्हणून तांकां शिफ्ट करपा न्ही तांकां ती स्थायीक करपाक जाय सगळ्यो सुविधा प्राप्त करपाक जाय सो आमचें हेंय आसा मानस आसा की ह्या सगळ्या हिल टॉपाचेर हिल स्टेशन्स सरकारा कडच्यान करून